कितलोसोच ते बंद आशिल्ली भागांतली टिटोज लेन आता पंचायत आनी आमदारान मध्यस्थी करून थळाव्याच्या गाडयां खातीर उक्ती केल्या। लोकांक गाडयो पयस दवरून येवचें पडटालें। आता पुलीस, येरादारी पुलीस आनी खाजगी सेक्युरिटी मेळून लेनीचेर नजर दवरतले। सध्या प्रयोग म्हूण टिटोज लेन उक्ती केल्या, मात सुरक्षे विशीं कितेंय बरें वायट घडल्यार लेन परत बंद करतले अशें आमदार मायकलान सांगलें। भायल्या गाडयांक हे लेनीवेल्यान वचपाक मेळचें ना। टिटोज लेनीचे हे जे प्रॉब्लम आसले लोकल रेजिडेंटाचे की तेंका गाडयो व्हरोंक मेळना आसले म्हणून, बिकॉज देर वॉज अ रिंग रोड फ्रॉम देर फ्रॉम रेड स्क्वेअर लेन विच इज कनेक्टिंग टिटोज लेन. टिटोज लेन वॉज ऑलवेज अंडर थ्रेट फ्रॉम टेररिस्ट. आदी पासून हिंगा गोवा गव्हर्मेंटाक येयल्लो हे सर्क्युलर. दॅट इज वाय टिटोज लेन वॉज क्लोज दॅट टायम. आयज लोकलाचो डिमांड आसलो की टिटोज लेन शूड बी ओपन फॉर लोकल्स एज वेल एज फॉर ट्युरिस्ट. आयज आमी डिसिजन घेतला पंचायतीन. सरपंच येयला हिंगा, जोसेफ सिक्वेरा येयला हिंगा, आय एज एन MLA एंड पुलीस ट्रॅफिक तो है कलंगूट पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर राणे. वी हैव रिक्वेस्टेड देम टू ओपन द टिटोज लेन, बट एट द सेम टाइम विथ पुलिस सिक्युरिटी. नो people will be allowed to park on this lane till Membus Sokla up to the beach. Nobody will be allowed. फाल्यां अलर्ट कसलो येयलो की सेक्युरिटी थ्रेट ओ कितें थ्रेट येयले म्हणजे हो अलर्ट येयलो that Goa is likely to be a threat म्हणून, म्हणजे threat on the coast or anything like that. So they will close the lane but allow the locals to go inside, whoever has got vehicle passes after checking. ज्येष्ठ आदवोगाद महेश सोनकाची मुंबय हायकोर्टाचो अतिरिक्त जुईज म्हूण नेमणूक जाल्या. मुंबय हायकोर्टाचे मुखेल न्यायाधीश मोहित शहान शुक्रारा सकाळीं ताका जुईज म्हूण अधिकार पदाचो सोपूत दिलो. सध्या महेश सोनक मुंबय हायकोर्टांतलो वयान सगळ्यांत ल्हान जुईजां मदलो एक. 49 वर्सांचेर तो जुईज जाला. वकिलींत फाटले 25 वर्सांचो ताका अणभव आसा. 1988 वर्सा सावन ॲडव्होकेट महेश सोनकान वकिली सुरू केली. कायद्याची पदवी घेतना गोंयांत सगळ्यांत चड मार्क घेवन तो पयलो आयिल्लो. अलाहाबाद हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश आनी तेन्नाचे वकील फेर्दीन रिबेलोचो सहाय्यक म्हूण सोनक सुरवातीक प्रॅक्टीस करतालो. फाटलीं कितलींशींच वर्सां ताणें हायकोर्टान वकिली केल्या. वकिली कारकिर्दींत ताणें कितल्योश्योच जनहीत याचिका हाताळ्यो. कितलेशेच केशींनी खंडपीठान हायकोर्टाचो सल्लागार म्हणूनय ताचेर जबाबदारी दिल्या. संविधानीक कायदो, कामगार कायदो, कंपनी कायदो हे सारकेल्यो केशी हाताळपाचो तांकां खासा अणभव. मुंबय हायकोर्टाच्या वकिलांचे संघटनेचो तो अध्यक्षय आशिल्लो. मुंबय उच्च न्यायालयाचो अतिरिक्त न्यायाधीश म्हूण ॲडव्होकेट महेश सोनकाची नेमणूक जाल्या. शुक्रारा मुंबय उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश मोहित शहान ताका न्यायाधीश पदाचो सोपूत दिलो. मुंबयच्या हायकोर्टान सकाळीं हो सोपूत विधी जालो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कांपालार सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रीय एक्वेटीक सर्तीच्या डायव्हिंग गटांत गोंयाक शुक्रारा 2 पदकां मेळ्ळी. जेनेवी डिकॉस्ताक रुप्या पदक जाल्यार आल्हाद चाटीक कांशा पदक मेळ्ळें. बिरेस्ताराय जेनेवीक रुप्या पदक मेळिल्लें. सर्तीचे 2 दिसां उपरांत गोंयांत 2 रुप्या आनी 1 कांशा पदक मेळ्ळां. Rishi. इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.